Hello everyone, welcome to Videsh classes. So या व्हिडिओन आम्ही कंटिन्युएशन करतले ऑफ पेपर सोल्युशन 3. इन दॅट आम्ही न्यूमरिकल एबिलिटीच्या अंडर जे MCQs येयल्या ते पळयतले. So let's start with the first MCQ. How many days will 12 men take to complete a job which 18 men takes 36 days to finish? So here are the options: 25 days, 54 days, 50 days, 24 days and none of the above. सो तुमकां आतां हांगासर कंडिशन फर्स्ट दिल्या ती सारखी प्रॉपरली रीड करून अंडरस्टँड करून घेयात. हाऊ मेनी डेज म्हणजे कितले दीस लागतले विल 12 men टेक टू कंप्लीट अ जॉब. सो 12 मेनाक कितले दीस लागतले टू कंप्लीट अ जॉब. सो कितें तांकां जॉब म्हणजे कितें जें काम आसा पळय ते कंप्लीट करपाक तांकां कितले दीस लागतले हें आमकां फायंड आउट करपाक जाय. विच 18 men टेक्स 36 days टू फिनिश. सो हेंच काम जें आसा पळय जे 12 मेनाक कितले दीस लागतले पळय ते आमकां फायंड आउट करपाक जाय. सेम वर्क जो आसा तो जर 18 मनशांनी केलो, ओके, 18 वर्कर्सांनी केलो जाल्यार तांकां 36 days लागता टू फिनिश दॅट जॉब. सो तो तुमकां हांगा क्लियर इन्फॉर्मेशन दिल्या आनी हांगा तुमकां फायंड आउट करूंक सांगल्या. सो फर्स्ट जी इन्फॉर्मेशन दिल्या पळय ती बरयात. सो हांगासर मॅन जे आसा ते कितले आसा, टोटल नंबर ऑफ मॅन 18, रायट. आनी तांकां जॉब कंप्लीट करपाक कितले दीस लागता, 36 days लागता. ओके, 18 men 36 days लागतले. मागीर आता आमकां फायंड आउट करूंक जाय हाऊ मेनी डेज. सो डेज आमकां फायंड आउट करपाक जाय. सो ताका कन्सिडर करतले एक्स आनी मेन आसा ते कितले आसा, 12 आसा. जर तुमकां दिसता आता नेक्स्ट स्टेप जे आसतले ते आमचे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आसतले जाल्यार तुमकां सो एक कॉन्सेप्ट आहा तो पयली तुमकां क्लियर जावपाक जायो की अशी जेन्ना कंडिशन आसतली तेन्ना एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथडीन तुम्ही करपाक शकता आणि दुसरो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन म्हटल्यार क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 18 into x इक्वल टू 36 into 12 करतले हे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. आणि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन म्हटल्यार 18 into 36 आणि 12 into x करतले. आता हे खयच्या कंडिशनाचेर तुम्ही अशा मेथडीन करतले. ओके, सो एक मेथड आसा जी क्रॉस मल्टिप्लाय करतले 18 into x तेका डायरेक्ट प्रोपोर्शन म्हणतात. आणि स्ट्रेट असे मल्टिप्लिकेशन करतले पळय असे स्ट्रेट हेंचे जे हेजे आणि हेजे इक्वल टू 12 into x तेका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन म्हणतात. आता इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन खयच्या कंडिशनाचेर येतले आणि डायरेक्ट प्रोपोर्शन खयच्या कंडिशनाचेर तुम्ही आयडेंटिफाय करतले पळय ते तुमकां कळपाक जाय. फर्स्ट थिंग हांगासर 18 एम्प्लॉईज आसात. सो हांगासर 18 मॅन आसात, हांगासर कितले आसा 12. ओके, ही फर्स्ट कंडिशन कित्याक घेतली आमी कित्याक हांगासर क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिल्या आमकां. सो 18 आसा मागीर हांगासर कितले 12 आसा म्हणजे हांगासर डिसेंडिंग फॉर्मान वयता. डिसेंडिंग म्हटल्यार कितें, पयली व्हडलो नंबर मागीर धाकटो नंबर. ओके, आणि हांगासर पळय आता 18 मेनाक 36 days लागता जाल्यार 12 मेनाक कितले दीस लागतले. सो हांगासर तुमकां अज्यूम करपाक जाय की हांगासर चड लागतले का कमी लागतले. सो जस्ट पळयात आता हांगासर 18 मेनाक 36 days लागता. एक्झाम्पल आता सपोज एक वॉल आसा ती बिल्ड करता, 18 मेन आसा तांकां 36 days लागले ही वॉल जी आसा ती बिल्ड करपाक 18 मनशां. जाल्यार 12 मनशांक जाल्यार 12 मेनाक कितले दीस लागतले, ऑब्वियसली 36 पेक्षा चड लागतले कित्याक चड आसून तांकां 36 days लागले जाल्यार कमी आसा जाल्यार तांकां डेजूय कितें लागतले चड लागतले. ओके, सो हांगासर 36 आसा जाल्यार 36च्या वयर आसतले म्हणजे चड आसतले, रायट. 36 पेक्षा हांगा चड आसतले. सो ही ऑर्डर तुमची कशी जाली, असेंडिंग ऑर्डर जाली. ओके, सो आता हांगासर डिसेंडिंग आणि हांगासर तुमचे कितें जाल्या असेंडिंग जालें. ओके, सो आता जेन्ना एक कमी आणि एक चड आसता त्या टायमार तुम्ही इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करतले. कळ्ळें. सपोज जर कंडिशन अशी आसली, हांगा तुमकां जस्ट एक्झाम्पल दिता, 18 आणि 20 और 20 आहा दर. कळ्ळें, हे जस्ट एक्झाम्पल तुमकां. आणि दुसरे सपोज 20 आणि 24 आसा जाल्यार हांगा दोनूय नंबर तुम्ही पळोवंक शकता, दोनूय नंबर इनक्रीज फॉर्मान आसा. ओके, सो जेन्ना तुमकां दिसतले की इनक्रीज फॉर्मान आसा म्हणजे एक तर असेंडिंग आसतले ना जाल्यार दुसरी कंडिशन पळयात 18 आणि 14 आणि 20 आणि 16. आता दोनूय हांगासर खयच्या फॉर्मान आहा, डिसेंडिंगान आसा. एक तर दोनूय असेंडिंग फॉर्मान आसूंक जाय ना जाल्यार दोनूय डिसेंडिंग फॉर्मान आसूंक जाय. जाल्यार डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करप. डायरेक्ट प्रोपोर्शन म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लाय करतले. आणि असेंडिंग केन्ना यूज करतले, सपोज एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग खयची
एक सपोज इनक्रीज जाता दुसरी डिक्रीज जाता जाल्यार तुम्ही स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन करतले. आता ते स्ट्रेट मल्टिप्लिकेशन कशें आसतलें पळयात आता. 18 into 36 आता आम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करता काय. 18 into 36 इक्वल टू 12 into x. ओके, सो आता x हांगा एज इट इज दवरात. हांगासर 18 into 36 आणि हो 12 हांगा हाडात. सो 12 3 जा 18 3 जा 54. सो कितले डेज लागतले 12 महिना टू कंप्लीट दैट जॉब जाल्यार 54 डेज. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो अशा तरेन तुम्ही सॉल्व करतले. सो फर्स्ट ह्यो कॉन्सेप्ट क्लियर करा. सी नेक्स्ट, व्हॉट इज 5% ऑफ 28% ऑफ 1500. सो आता तुमकां फर्स्ट कितें काडपाक जाय 5% ऑफ 28%. सो 5% ऑफ 28% हेजो पयली काडा. मागीर ह्यो. सो तुम्ही आता काडटाना कशें काडटले पळय 5% काडा म्हणून सांगला कोणाचो 28%. सो 28% इंटू 5 अपॉन 100 5%. काय हेका डिवाइड बाय 100 करू नका. 28%चा 5% काढा. सो आता जर तुम्ही हाव मल्टिप्लाय केलो 28 इंटू 5 140 येतलो. ओके, 140 डिवाइड बाय 100. सो 0 0 कॅन्सल, एक 0 हांगा आसा. सो एक डिजिट सोडून पॉइंट येतलो. सो तुमचो 1.4% येयलो. हेजे आन्सर कितले येयले 1.4%. 1.4% हो कोणाचो काडटले तुम्ही 1500 चो काडटलो. ओके, हो 1.4% ऑफ 1500. सो 1500 चो 1.4% म्हटले डिवाइड बाय 100. सो 0 2 आसा. सो 2 0 कॅन्सल. आता हे तुम्ही नॉर्मल मल्टिप्लाय कराच. 15 इंटू 1.4. सो नॉर्मल जशें मल्टिप्लाय करता पळय तशेंच मल्टिप्लिकेशन करा. 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 2 6, 1 5 जा 1 1 जा 0, 6 5 11, 1 कॅरी 1 1 2 21. सो 2 1 0 येयलो. हांगा डेसिमल जान एक डिजिट आसा. हांगा डेसिमल काय ना, डेसिमल जान एक डिजिट आसा. एक डिजिट सोडून पॉइंट दिया. सो आन्सर तुमचो 21 येतलो. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो लाइकवाइज तुम्ही सॉल्व करतले. ओके, सो 5% ऑफ 28%. सो 28%चा 5% काढाच. जो कितें आन्सर येतलो तो मागीर हेज्या वांगडा आणि जो कितें आन्सर येतलो तो मागीर हेका. नेक्स्ट MCQ. The ratio between the present ages of Sanju and Manju is 3:5 respectively. After 10 years, Sanju age will be 58 years. What was Manju's age 6 years ago? So here are the options. सो तुमकां आता प्रेजेंट एज दिल्या पळय ती खंयच्या फॉर्मान दिल्या रेशियो फॉर्मान दिल्या. ओके, सो सदांच प्रेजेंट एज आसता पळय तेका कन्सिडर करतले तुम्ही कितें एक्स. लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स घेतले. सो तुमकां आता रेशियो दिला. ओके, सो हे तुमकां बरोवपाची गरज ना. हे हांव जस्ट तुमकां दाखयता. लेट द रेशियो. सो मल्टिप्लाय करतले तेका आमी बाय एक्स. सो रेशियो कितें येतलो 3x आणि 5x. ओके, सो संजू आणि मंजू. सो संजूचो रेशियो कितलो येतलो 3x आणि मंजूचो रेशियो 5x. ओके, हे फर्स्ट कंडिशनाचेर आमी केले. आता नेक्स्ट सांगला आफ्टर 10 इयर्स संजू एज विल बी 58 इयर्स. फक्त हांगा कंडिशन दिल्या संजूज एज विल बी 58 इयर्स. सो आफ्टर 10 इयर्स संजूज एज विल बी 58 इयर्स. सो आता हांगासर 3x आसा पळय तेका आफ्टर 10 इयर्स. सो आफ्टर म्हणजे प्लस 10 येयलो. कितली आसतली 58 इयर्स. सो हांगासर 3x एज इट इज दवरा. 58 हो प्लस आहा तो हांगा येयलो -10. सो 3x 58 आन्सर 10 काडलो 48x 48 डिवाइड बाय 3. सो हे कॅन्सल केलो. 3 1 जा 3 6 जा. ओके, 16 3 जा 48 जाता म्हणजे हे कॅन्सलेशन करून. सो आता तुमकां नेक्स्ट फाइंड आउट करूंक सांगला व्हॉट वॉज मंजूज एज 6 इयर अगो. सो मंजूची एज 6 इयर अगो म्हटला म्हणजे पयली. सो पयली जाल्यार कितें येतलो -6. सो एक्स आमकां आतां जस्ट नाव फाइंड केला आमी कितलो मेळ्ळा 16 मेळ्ळा. ओके, 16 मेळ्ळा एक्स. सो एक्साच्या प्लेसीर तो पुट करायचो आणि 6. 16 5 जा 80 -6. 18 सून 6 काडलो 74. सो मंजूची एज जी आसतली बिफोर 6 इयर 74 इयर्स. ओके, सो लाइक दिस तुम्ही सेम टाइप जर क्वेश्चन येयलो जाल्यार सॉल्व करूंक शकता.